नमस्कार, आवाज गोयचो या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना काणेकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गुन्या फाटल्यान गिरी बार्देसांत 11.67 कोटींचो हायड्रोफोनीक गांजो केलो जप्त। ह्या प्रकरणात बंगळुरू कर्नाटकाच्या एकल्या तरणाट्याक केलो अटक। देव खापेश्वराचें देवूळ बांदपा खातीर सुवात निश्चित। आयज सावन देवळाचें बांदकाम सुरू जावपाची शक्यताय, सुत्रांची म्हायती। बेपकेगाळ कुडचड्या फाटल्या 14 वर्सां सावन सुटना सिवरेजीचो प्रश्न। सिवरेजीक लागून थळाव्यांक जाता त्रास, प्रश्न करचो सुटावो, थळाव्यांची मागणी। सान पिरायेच्या चलयेचो जीव घेवपी त्या जोडप्याचेर करात खर कारवाय। तांत्रिकाचोय घेयात सोद। उसगांवच्या लोकांची फोंड्या पुलिसांकडेन मागणी। लायटरान दिवो लायतना अचकीत पेट घेतिल्ल्यान उज्यांत लासून बायलेक दुर्दैवी मरण। फातोर्डा वाठारांतली घडणूक। गांजा तस्करी प्रकरणात वास्को पुलिशेन 2 जाणांक केली अटक। 4 किलो 28 ग्रॅमाचो 4 लाख रुपयांचो गांजो जप्त। आता खबरो विस्तारांत। गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा। शेनवारा गुन्यांव फाटल्यान गिरी बार्देसांत 11.67 कोटींचो हायड्रोफोनीक तण सारकिल्लो गांजो जप्त केलो। गोंयांत पयलीच खेपे इतल्या मोलाचो आनी उच्च दर्जाचो गांजो जप्त केला। ह्या प्रकरणात बंगळुरू कर्नाटकाच्या एकल्या तरणाट्याक अटक केला। देव खापेश्वराचें देवूळ बांदपा खातीर आतां सुवात निश्चित केल्या। सुकूर आल्कोन शोरूमाच्या मुखार हे खापेश्वराचें देवूळ बांदतले। ताचें काम आयज सावन सुरू जावपाची शक्यताय आसा म्हूण सुत्रांकडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या। खापेश्वराचें देवूळ बांदपा वेल्यान नवो गोंधळ निर्माण जाला। खापेश्वराचे देवळाचो मुद्दो घेवन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची भेट घेतिल्ल्या गटाक देवूळ दुसरे कडेन बांदपाक देवान हयकार दिला। ताणें घेतिल्ल्या प्रसादाचो निकाल बरो आयिल्ल्याचे हे लोक सांगतात। जाल्यार दुसऱ्या गटान घेतिल्ल्या प्रसादा प्रमाण देव खापेश्वर आपले स्थान सोडचो ना। देव खापरेश्वराचे देवूळ बांदपा वेल्यान नवो गोंधळ निर्माण जाला। खापरेश्वराचे देवूळ बांदपा वेल्यान आदले आनी आतांचे समितीन प्रसाद घेतले। दोगांकूय प्रसाद बरे आयले। आतांच्या समितीन घेतिल्ल्या प्रसादा प्रमाण देवूळ दुसरे कडेन बांदूं येता, पूण पयलींचे समितीन घेतिल्ल्या प्रसादा प्रमाण देव थंयच आसा खंय। नव्या समितीचे पदाधिकारी सांगतात ते प्रमाण प्रसाद बरो आयला। प्रसादाची गजाल आतां ते मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटेच्या कानार घालतले आनी तांकां बेगिनांतल्या बेगीन देवूळ बांदून दिवपाक सांगतले। आयज जो खापरेश्वराचो विशय आहा ताका प्रसाद घेवपाचे हे आसले सीएमाचे हे आसले, तुमी प्रसाद घेवन तुमी हे करा, आपल्याक खंयचो जागो दाखया, हे करा। सगळे प्रसाद आमचो जाल्लो आहा, ओके जाल्लो आहा। सगळे सीएमाक जाता इतले बेगीन सांगता ते प्रसाद आमी आतां सगळ्यांनी मिळून घेतला, ग्रामस्थांनी घेतला, ह्या गांवच्या लोकांनी घेतला, हितून एकटो असो कोण ना। तेन्ना सीएमाक आनी आमच्या मिनिस्टराक सांगता की जाता इतले बेगीन हे काम आतां आमकां ही मुर्ती स्थायीक करून थंय दिवपाची। मुर्ती स्थायिकेचो हे जाल्लो आहा, देवळाचेय जाल्ले आहा, सगळे प्रसाद जाल्ले आहा, हँड आउट केल्लो आहा, जागो हँड आउट केल्लो आहा। त्या जाग्यार आमी आतां प्रसाद घेतलेलो आहा, तितून तेणी देवान आमकां उतर दिल्लें आहा, बाबा सगळे तुमचे ओके आहा, सगळे तुमी करा, फुडें सरा आनी करा, तितून आमी हे फुडें सरलेले आहा। दुसरे वटेन खापरेश्वराचे देवूळ बांदपा खातीर पयलींचे समितींनी प्रसाद घेतलो, प्रसाद जाला। प्रसादा वेळार तांणी 2-3 शब्द घेतले, ते प्रमाण देव खापरेश्वर आपल्या मूळ स्थानाचेरूच आसा आनी तो थंयच रावतलो खंय। देवळा विशीं फुडलो जो निर्णय आसा तो गांवच्या संमतीन करतले अशेंय तांचें म्हणणें।
आयज आमी प्रसाद घेतला आनी प्रसाद लायलो आनी प्रसाद जाला. त्या प्रसादाक एक कमीत कमी 1.5 वर लागले ते प्रसाद श्री वेताळ दिवपाक. देव सुद्दां दुखावलेलो आहा, श्री वेताळ सुद्दां दुखावलेलो आहा आनी देव काप्रेश्वर सुद्दां तसोच ब्राह्मण जो आहा तो सुद्दां दुखावलेलो आहा. आनी आमी आयज 1.5 वर जाले तो प्रसाद जालो आनी त्या प्रसादाक सांगलां की देव थंयच आसा, थंयच रावंक सोदता. देव ब्राह्मणूय रावंक सोदता आनी देव खापरेश्वरूय रावंक सोदता. आयज आमी जो प्रसाद घेतला ते प्रमाणे हांवें सगळ्यांक सूचित करता की ते प्रसाद आमकां ऑलरेडी जाल्लो आहा आनी देवा कडेन आमी 2-3 शब्द घेतले. ते शब्द आहा की देवा कडेन देवान सांगलां की जे देवाक आपल्या कडेन म्हणजे जे लोकांनी आपल्या देवा कडेन जो खेळ केल्लो आहा, जी देवाक अडचण हाडलेली आहा, देवस्थान उद्ध्वस्त केल्लें आहा, की देव ताका योग्य ते फळ दितलो. आयज आमी सगळे देवस्थानचो जो आयज सगळो कमिटी मेंबर देवाक मानपी लोक येयलेले आहा आनी आयज आमचो प्रसाद जाल्लो आहा. फुडें जे आहा जे फुडें आमी सगळे जे कमिटी मेंबर्स आहा गांवांक जे इसरोन आमी थोडे कितें आहा देवस्थान कांय कितें फुडें करपाचें, देवाक कांय कितें करपाचें तें आमी सगळ्यांक गांवांक घेवन विचार करून आमी फुडें सरतले. आनी फुडें जें आनी कितें आहा उरला बिल्ला कितें प्रसाद घेवपाचो आहा, फुडें आनी कितें बरें आनी आहा तें सांगलां देवान, तो आनी तो प्रसाद घेवन आमी सगळें कितें आनी फायनल करतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. उसगांव कसर्ले वाठारांत 5 वर्सांच्या चलयेचो जीव घेवपी त्या जोडप्याचेर खर कारवायेची मागणी उसगांवच्या लोकांनी केली. तशेंच ह्या जोडप्याक चलयेचो जीव घेवपाक सांगपी ह्या तांत्रिकाकूय सोदून ताचेरूय कारवाय करपाची मागणी तांच्यांनी केली. पळयात. 30 कसर्ले वाठारात 5 मार्चाक 5 वर्सां पिरायेची चली बेपत्ता जाल्ल्याची कागाळ फोंड्या पुलिशेन नोंद केल्ली. त्या उपरांत पुलिसांनी अपहरणाचो गुन्यांव नोंद करून तपास सुरू केल्लो. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी खासा पंगड नेमून वेगवेगळ्या तरांनी तपास सुरू केलो. तशेंच थंय आशिल्ली CCTV कॅमेराचे फुटेज आनी हेर पुराव्यांचो तपास खोलायेन केलो तेन्ना हे भुरगे ह्या वाठारांतल्यान भायर वचूंक नाशिल्ल्याचें कळ्ळें. उपरांत चलयेच्या घरा लागसार रावपी बाबासाहेब अलाहात आनी पुजा अलाहात ह्या जोडप्या विशीं पुलिसांक दुबाव आयलो. त्या प्रमाण पुलिसांनी तांची सखोल चवकशी केली तेन्ना त्या जोडप्यांनी गुन्यांची कबुली दिली. फोंड्या सत्र न्यायालयात दोगांय आरोपींक 6 दिसांची पुलीस बंदखण फरमायली. अंधश्रद्धा वा देवस्पणाचो प्रकार आशिल्ल्याचो पुरावो मेळूंक ना, मात त्या चलयेची आवय आनी दुबाविता मदल्या वादांतल्यान हो खून करपाचो प्रकार घडलो अशी माहिती दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी दिली. So on 5th of March, we received a complaint of a missing girl child, and at around 10 p.m. we registered a kidnapping case because this was a case of a girl child of the age of around 4 years. So our teams were formed and they continued search till late night and again started the search in the morning. So with the help of technical and human intelligence, we narrowed down on one of the neighbors in the area, and upon proper interrogation they confessed to the crime and they showed us where they had killed the girl and they buried the girl. So yesterday on 6th, after their disclosure, we got the FSL team and also got the SDM for exhumation because they had killed a girl and then they had buried in their own house in the back room. So we removed the body and the PME was conducted, and the PME result says that the girl was killed. She died as a result of asphyxia and some signs of immersion. So and we both of them have been arrested and they have been remanded for 6 days police custody. The girl which was killed, her mother and this accused lady had an heated argument about something. So in rage of that, she took the girl into her house and then when the husband came inside, they both killed her. मजगती पुलिसांनी दिल्ली माहिती चुकीची आसा असो दावो थळाव्यांनी केला. सान पिरायेच्या चलयेचो खून देवस्पणांनीच जाला अशें थळाव्यांचें म्हणणें. शेनवारा थळावे सयत पंच मनीषा उजगांवकर हांणी फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर वचून पुलिसाची भेट घेतली आनी ह्या प्रकरणाची सखोल चवकशी करून दुबाविताचेर खर कारवाय करची अशी मागणी केली.
तशेंच त्या तांत्रिकाचो लेगीत सोद घेवचो अशें पंच मनीषा उसगांवकाराचें म्हणणें. ती काल तेपा मर्डर जाली त्या आवयक मेळपाक आयिल्ले काकूट तिची कोणाच्या आमकांय भुरगीं दिल्या देवान कोणाचेर असो प्रसंग येवचो न्ही. तो मागीर गरीब आसूं श्रीमंत आसूं हिंदू आसूं मुस्लीम आसूं क्रिस्तांव आसूं प्रत्येकाक आपले भुरगे व्हडले आसा. हे पळय कितें जालां हाजो आमी कडक निशेध करता आणि आमी पुलीस डिपार्टमेंट होम मिनिस्टर सगळ्यांक सांगता हाजेर फेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. ती कितें बायल म्हणटा आपल्या चलयेक जालां तशें फाल्यां आनी कोणाचेर जावचें न्ही. आपल्या चलयेक म्हणटा ताणें पळय अशी मारले आपल्याक सांगपा म्हाका फोटो दाखयलो अशें पाप ताचे तकले कुकूम लायिल्लो ताका खिळे मारिले अशें पळय ताका केला ताजे परत चड शिक्षा हे मनशांक मेळची. पुलीस डिपार्टमेंटान काल सांगला की तो तांत्रीक न्ही ते झगड्यांनी जालो म्हणून. हांगा सगळो वाडो सांगता तांचे रिलेशन बरें आशिल्लें हें तांत्रिकाचें हे पोलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. आणि जर पोलीस म्हणटा तांत्रीक न्ही हे लोकांनी सांगला आमी सोदून हाडटात आणि मागीर तुमी कितें करतात ते पळयतात म्हूण आमी. कित्याक अशें पळय जे तांत्रीक लोकांक पळय मायंड हे करतात हे मे बी फाल्यां आनी कोणाकूय करतले. फक्त इतलें जायिल्लें की आयओ इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर पियाक रिक्वेस्ट करपाक आयिल्ले आमी की इन्व्हेस्टिगेशन सारके रितीन वचात चार्जशीट बरी फायल करा आणि कडक त्या मनशांक पनिशमेंट मेळपाक जाय. कित्याक काय म्हणल्यार पळया हे जातीचे धर्माचे पॉलिटिकल न्ही हातून कोणाचोय बळी वचपाक शकतालो. तेन्ना तुमी असले जे पळय मनीस आसा विकृती मनाचे मनीस आसा हांचेर कडक कारवाय करपाक जाय की फाल्यां कोणाकूय जर एक कोणेय समज मनान विचार आयलो आसा भंय दिसपाक जाय तांचो पनिशमेंट लक्षांत येवपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शेनवारा पेडामळ शिरवळ एका मारुती व्हॅन गाडयेक उजो लागपाची घडणूक घडली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण घरांत कोण नाशिल्ल्याची संद साधून कोणे तरी मुद्दाम हो उजो लायला आसुये असो दुबाव कार धन्यान उक्तायला. केपें पुलिसांनी घडणूक थळार पावन पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. हांव घरा कडेन नाशिल्लो. हांवें 2 दीस घाटार आसलो. 2 दीस घाटार आसले कितें जालें पयलीं एक दीस तें कोण आहा पळय टायरा वायर सोडले मुखाल्या दोनूय टायर आनी एक गाडयेचो टायर वायर सोडलें. आनी आज राती 2 सुमार कितें ते दार ओपन केलें तेणें. हे दार ओपन केलो. हे दारा ओपन करून भितरल्यान उज लायलें तेणें. गाडी फूल पॅक आसली गाडी काय ना गाडी फूल पॅक आसली ओपन करून भितरल्यान उज लायलो. उज ते आमी ना चोयन उज लायलें तेणें. घरा कोण नाशिल्ले? कोण नासले. आनी दाराकूय तेणें पेट्रोल कितलें घायला. पेट्रोल कितें घायलें म्हणून मातशें हे जालो रात. हे जालो अर्दो लासून गेलो. अर्दो लासून पडले तेजी मॅचीन पडले. आमी दार ओपन केलें न्हू ते पडले. तुमच्या घरा कोण नाशिल्लो? कोण नाशिल्लें. आणि तुम्ही केन्ना येयले? सकाळीं 4 येयला. आयज सकाळीं 4 येयला. तेजे पयलीं लोकांनी कंप्लेंट बी दिल्ली आनी मागीर आमगे भावोजी हांगा तेणे उठोवन राती उठोवन ते मागीर उदो इदो घालून पावले नंतर ग्लास फुटले पळय ढाण मागीर ते आवाजान उठले ते गरमे आनी ओजान. मागीर ते हिंग एक गाडी आहली थिंग 2 गाडी आहले सायडीन काडून उज पेटय हे केलें तेणे. मागीर तेणे पुलिसांक फोन केलो. पुलीस येयले. कितल्या सुमार म्हणटाय? 2 सुमार रातचे. आनी मागीर आनी कोणाक आनी कितें सायडीक गाडी बी आशिल्ल्यो? गाडी सायडीन गाडी आहली. एक सायडीन 2 आहली एक सायडीन 1 आहली. पूण तेंका काय करूना. एक गाडी जाली. एक गाडी बेश्टी ते उजा लागून मातशें हे जालें तेका काय हात लायला तेणे. फक्त तेच गाडी घातले आनी तुमची दारां केलें. आतां तूं कितें दिसता कोणें केलें अशें दिसता? तुमकां कोणाचेर डावट बी आसा? म्हाका एकल्या डावट आहा. ती डावट आहा ती पोलीस कंप्लेंट दिवन हे करता. आतां हे तुमगेलो उज लागलो पुलिसान पंचनामा बी करून गेले. राती येवन करून गेले. आतां ही व्हॅन आसा तेतूं भितर कितें तुमचें सामान बी आसलेलें? आमी हितून कितें मसाला दवरला हांव विकता. चिल्ली विकता तूं? विकता. हितून आठवड्याक बेश्टी दवरता तितून ना हे करून. लायटरान दिवो लायता आसतना एके 70 वर्सां पिरायेच्या जाणट्या बायलेक मरण आयिल्ल्याची घडणूक सामकार आयल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण उज्यान अचकीत पेट घेतिल्ल्यान त्या बायलेक गंभीर दुखापत जाली. जीएमसीन उपचारा वेळार तिका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. फातोर्डा बिरेस्तारा ही दुर्दैवी घडणूक घडली. 2 दिसां पयलीं म्हणजे ब्रेस्तार 6 तारखेक अंबाजी फातोड्ड्यान एक दुखद घटनेक भितर एका बायलेक आपलो जीव वगडावचो पडलो. फातोड्ड्या पुलिसा कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे स्मिता लोटलीकर ही 70 वर्सांची जाणटी बायल लायटर घेवन दिवो पेटोवपाक वताली आनी त्या हातूंत भितर हो लायटर जो आसा तो फुटलो आनी तिचे तो उजो जो पडलो तेन्ना त्या कपड्यान पेट घेतलो. तातूंत भितर ती गंभीर रित्या जखमी जाली.
जखमी अवस्थेतच तिका दक्षिण गोंयच्या हॉस्पिटलांत दाखल केली गेली, पूण प्रकृती खालावल्या कारणान तिका थंयच्यान गोमेकोक शिफ्ट केली गेली आनी उपचाराक दाद दितना आयज तिचो मृत्यू जाल्लो आसा अशी माहिती आमकां फातोड्ड्या पुलिसां कडल्यान मेळिल्ली. ही जी बायल आशिल्ली ती इतली खूब गंभीर रित्या जखमी जाल्ली, ती कंप्लीट तिची भाजिल्लें, ताका लागून ती उपचाराक दाद दिवपाक शकली ना आनी 2 दिसांनी तिका मरण आयलें. फातोड्ड्या पुलिसांनी सध्या हे प्रकरण नैसर्गीक मृत्यू म्हणून नोंद केल्लो आसा. फातोड्डे पुलिसाचे उपनिरीक्षक एस प्रभुदेसाय हाचो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव धुमाळ करतां. बेबकेकाळ कुडचड्या फाटल्या 14 वर्सां सावन सिवरेजीचो प्रश्न प्रलंबीत आसा. ह्या सिवरेजीक लागून तळाव्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटात. देखून संबंदीत खात्यान आनी तळावो आमदार निलेश काब्राल हाणें हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी तळाव्यांनी केला. पळयात. बेबकेकाळ कुडचडे व्हडलो सिवरेजीचो प्रश्न उप्रासिल्लो आसा. हो प्रश्न फाटल्या 14 वर्सां सावन प्रलंबीत आसा. सिवरेजीच्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून थळाव्यांच्या भलायकीचेर परिणाम जावपाक लागला. ह्यो वचकर्प्यांक नाक तोंड बंद करून वचचें पडटा. देखून संबंदीत खात्यान आनी थळावो आमदार निलेश काब्राल हांणी बेगोबेग सिवरेजीच्या प्रकल्पाचें काम पुराय करचें, जेणे करून सिवरेजीचो प्रश्न सुटावो जातलो अशी मागणी थळाव्यांनी ह्या वेळार केली. बेबकेकाळ युनिवर्सिटी आनी जी कन्स्ट्रक्शन जालो, आमची कॉन्ट्रॅक्टरान कन्सर्न परमिशन सगळें घेवन तें चालू केल्लें. बिल्डींग बांदून मागीर आमी ते फ्लॅट घेतले. पण तेन्ना हो इश्यू चड हेजो नासलो सिवरेजीचो. आतां एक मेंबर्स आसा, ताणें एक कंप्लेन केली आनी ते कंप्लेनीचेर ते कंटिन्युअस प्रोसेस चालू आसा. 2014 चालू आसा. मदीं थांबता, मदीं चालू जाता, मदीं हें जाता. आमी म्युन्सिपालिटी कडेन मिटींग घेतल्यो, तेंचे कडेन ते आमचे ग्रिवन्सीस कितें आसा ते मांडले. ताचेर अजून तात्पर्यान सोल्युशन कांय ना. त्याच भितर आमकां सिवरेज प्लांट तुमी करचो अशें म्हणून म्युन्सिपालिटी आमी जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना आमी कळयलें आनी ते फुडें गेले. आनी तो प्लांट सिवरेज प्लांट आतां कंटिन्यू चालू आसा करपाक. त्या दरम्यान आतां परत हो कंप्लेनीचो इश्यू परत वाडला. त्या खातीर म्हाका एकच लोकां कडेन विनंती आसा, बाकी सोसायटी आसा तांकांय बी अपील हांव करता की हो इश्यू पळय जो आसा तो सॉल्व करपाक सगळ्यांनी एकठांय जावपाचें. केन्ना लेटर येयलें तुमकां? लेटर आमकां गेल्ल्या म्हयन्याक 19 तारखेक येयलें. ताका आमी आन्सरूय केला ऑलरेडी. पूण हांव मागीर हें आसा की सिवरेज प्लांट आसा तो बेगीच्या बेगीन जावचो आनी आमी असली आमचे इश्यू आसा पळय तशें बाकीच्यांकय इश्यू आसा ते इश्यू बेगीच्या बेगीन सॉल्व जावचे. आमी आसा कुडचेरे म्युन्सिपल एरिया, ज्या प्रमाणे बाकीचे इश्यू पळयला तसो मेजर इश्यू आसा तो सिवरेजीचो. आनी जे वेंकटेश चेंबर रेजिडेन्शियल प्लस कॉमर्शियल अरावंड 36 फ्लॅट आसा आनी फाटली 14 वर्सां सावन तेजे सिवरेजी इश्यू आसा. ती मोस्टली जे बिल्डींग बांदलेली आसा ती खाजन एरियेक बांदलेली आसा. ताका लागून ते उदक जिरप ना जाल्यार सेफ्टी वॉटर टँक ना जाल्यार सिवरेजी तें उदक आसा तें जमनी धरना, ते खंय तरी उदका वयर जमनीचेर येता. ताका लागून सायडीची जी सरावंडींग एरिया एनवायरमेंट आसा पोल्युटेड जाता. आनी तुमी पळयता जे उदक आसा तें खंय तरी नालांतल्यान व्हांवता. हाका मेन म्हणल्यार सोल्युशन म्हणटा सिवरेज प्लांट. तेणी जे प्रमाणे सांगलें की कुडचड्यार जी म्युन्सिपालिटी एरिया आनी खास करून तांकां सिवरेज प्लांटाची अत्यंत गरज आसा. आनी तेणी सांगलां जे लोकल आमदारा कडेन तेजे बद्दल उलयलें तेणी की सिवरेज प्लांट जें काम चालू आसा तें बेगीच्या बेगीन कंप्लीट करचें. कित्याक आतां ज्यो गोश्टी ज्यो सिवरेजी लागून लोकांक घडटा, कित्याक तेणी सांगलें की तेंच्याच सोसायटीचो एकटो मनीस आसा तेणीच तेंचे कंप्लेन केल्ली आसा की अमकेच बिल्डिंगे लागून हें उदक आनी ही एरिया पोल्युटेड जाता. पूण हांगा पळोवपाक गेल्यार सगळ्यो ज्यो बाजारां ज्यो मोस्टली एरिया आसा ती सिवरेजी इश्यू लागून फेस करता. आनी हेका लागून खंय तरी तेणी म्हणल्यार सिवरेज प्लांट येवप आनी सिवरेज प्लांटच एक सोल्युशन आसा. आनी जे प्रकारान काम चालू आसा ते खंय तरी तेंगेले सिवरेजीचो इश्यू आसा तो सॉल्व करूं शकता. हांव कुडचडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर कृष्णानंद पेडणेकर.
गांजा तस्करी प्रकरणात वास्को पुलिशेन 2 जाणांक अटक केली. तांचे कडल्यान 4 किलो 28 ग्रॅमाचो 4 लाख रुपयांचो गांजो जप्त केलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण खानापूर बेळगांवचो यशवंत फ्रांसीस सोजा आनी पुण्याचो अयाफ रफीक शेख हे 2 तरणाटे खारीवाड्यावेल्या लक्ष्मी देवळा कडेन दुबावीत पद्दतीन भोंवताले. ह्या वेळार गस्तीचेर आशिल्ल्या वास्को पुलिशेन तांची चौकशी केली तेन्ना तांचे कडेन गांजो सापडलो. गोळे वखदा विरोधी कायद्या खाला दोगांय आड गुन्यांव नोंदयला. was on patrolling in Vasco area. So when they reached near Khariwada, near Lakshmi temple, they found 2 persons going suspiciously from the way. So accordingly they went there and they stopped the 2 persons and asked about their whereabouts, wherein they didn't give any satisfactory answers and they were looking suspicious. Their movement was little bit suspicious. Accordingly their search was taken. One person was they having the bag on his shoulder and another person was accompanying him. So when the search was taken, in the bag we found some greenish leafy color substance, contraband substance suspected to be a ganja. So of about 4 kg worth ₹4 lakh. Further, as per the NDPS guidelines, we conducted all the formalities and we conducted a Panchanama, and the said substance was attached in the Panchanama. Further, both the persons, both were aged about 35 years of age, residents of Pune, and both were taken into custody, detained and brought at the police station for further formalities. Further, we booked them under NDPS Act and we started our investigation. In the investigation, we came to know that they had come from Mohali to Delhi and from Delhi to Goa, and they were supposed to go to Pune. So in the meantime, one person delivered them ganja here in Goa, and presently we are in search of that person, and very soon we will try to nab that person who had delivered ganja to this person. So presently both the persons are arrested and presently in lockup, and our further investigation is in process. So हेच्या पयली गोंयान बी ते येयल्ले बी? No, till now the investigation conducted, they had not come to Goa previously. मडगांवां 10 मार्चाच्यान शिगमोत्सवाक सुरवात जातली अशी माहिती शिगमोत्सव समितीचे उपाध्यक्ष आमदार उल्हास तुयेकार हांणी दिली. 10 तारखेक सकाळी श्रीदेव दामोदराक श्रीफळ अर्पण करून शिगमोत्सवाची सुरवात जातली आनी सांजवेळार सत्यनारायणाची पुजा जातली. मडगांव पालिका आनी पर्यटन खात्याच्या सहकार्यान 16 मार्चाक होली स्पिरीट इगर्जेस सावन मडगांव पालिका चौक मेरेनच्या मार्गाचेर चित्ररथ आनी रोमटामेळ मिरवणूक काडटले. मडगांव शिगमोत्सव समिती गेले 38 वर्ष ही शिगमोत्सव साजरो करता मडगांव, आणि आमच्या टुरिझम डिपार्टमेंट गोंय सरकारच्या आदारान ह्या जोड पावला आनी म्युन्सिपालिटीच्या सगळ्यांच्या आदारान हो शिगमोत्सव मडगांव साजरो जाता. ह्या वर्सा हो शिगमोत्सव आमचो 16 मार्च आयतारा जातलो, आनी हेच्या पयलीं आमी सोमार दीस 10 तारखेक 10:30 वरांचेर आमी मडगांवच्या पिंपला पेडाचेर आमच्या दामबाबा कडेन नांव धरून ह्या कार्यक्रमाची आमी शिगमोत्सवाची सुरवात करतले. ह्या वेळाचेर सगळ्यांनी ते हजर रावचें. तशेंच 11:30 त्या दिसा ह्या ऑफिसान आमच्या शिगमोत्सवाच्या ऑफिसान सत्यनारायणाची पुजा जातली, आनी ही पुजा आमचो दामोदर वरक कावन्सिलर व यजमानान ताका पुजा ही पावयताली आसा. तशेंच 12 मार्चाक बुधवारा आमच्या राखणदार मडगांवचो आसा ते आमी सुरोड घालतले आमी 6:30 वरांचेर. त्या वेळाचेर सगळ्या लोकांनी ते आमच्या येवचें मागता. त्याच प्रमाणे 16 तारखेक ते आमचे शिगमोत्सव रोमटामेळ जावं आमचो चित्ररथ फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन हे सुरवात जातली. आमची जी गोंयची जी संस्कृताय आहा ही आमकां शिगमोत्सवान पळोवपाक मेळटा. आमच्या सरकारान ह्या खातीर आमकां आदार करता, आनी ह्या आदाराच्या मार्फत आमी हो शिगमोत्सव मोठ्या दबाज्यान आमी साजरो करपाचो थारायला. ह्या कार्यक्रमान आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे, तशेंच मडगांवचे आमदार आनी आमचे शिगमोत्सवाचे अध्यक्ष दिगंबर कामत, तशेंच आमचे BJPचे अध्यक्ष दामू नायक, तशेंच फातोड्याचे MLA विजय सरदेसाय, कुडतरीचे MLA अलेक्स रेजिनार, तशेंच बाकीचे सगळे म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर, शेजारचे सगळे पंच सरपंच ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसतले.
मये गांवांत लोकवस्ती लागीं गव्यांचो वावर वाडला. देखून लोक भयभीत जाल्यात. दिसा उजवाडा हे गवे लोक वस्ती लागीं भोंवतात. काजू बागायतींनी घुसून काजू पिकांची नासधूस करतात. लोक वस्ती लागीं कळपान भोंवपी ह्या गव्यांक लागून लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. मयेच्या गांवळान वाठारांत लोकवस्ती कडेन गवे दिसा उजवाडे भोंवतना लोकांच्या नदरेक पडटात. ताका लागून मये गांवांत भंय पातळ्ळा. सध्या काजू पिकाचे दीस आसात. हे गवे काजू पिकाची नासधूस करतात. गव्यांक लागून काजू बागायतदार काजींनी वचपाकूय भियेतात. रानखात्यान ह्या गव्यांचो बंदोबस्त करचो अशी लोकांची मागणी आसा. गोंयरोडे हे घरात तेंको ना गांवळान म्हणटात ते लागीं येता भुरगीं भोंवता तेंचो कितें तरी सरकारान जावं गव्हर्मेंटान बंदोबस्त करूंक जायो. शेतांची नाशाडी करता. वयर काजू आहा ते भोंवता काजूंची नाशाडी करता. इतलेच. पण आता काजूचो सीझन सुरू जाला. तुमकां आता काजींनी वचपाक भंय दिसतात. वाटेक आमकां 4 फावटी मेळलेले आहा. कितले आहात गवे? 7 टोटल 7 जाणांचे कळप आहा. खूप दीस जाले भोंवता. खूप दीस जाले. आमकां 4 फावटी म्हाका मेळलेले आहा. आणि कितें लुकसाण करतात? लुकसाण आमची काजू लुकसाण करता आणि सकयल शेतां आहा पळय ती शेतांनी पावतात. ते उदकाक लागून ते सकयल येता. वयर उदक तांकां मेळना न्हू म्हणून ते सकयल भोंवता. ल्हान भुरग्यांची जावं कोणी अशे वॉकिंगीक बी लोक येता पळय तांकां भंय आहा. पयलीं अशें आसलें? ना हे आता 2 वर्सां जाली. हे म्हणजे कित्याक कारण कितें अशें देंवपाचें खातीर? कारण म्हणजे तांकां वयर उदक मेळना न्हू म्हणून ते सकयल येता उदकाक लागून. म्हणजे आतां सगळे कडेन हें जालां, रान कमी जालां. हय रान आनी हे लागीं घरा लागीं पावपाक लागले ते. ओके. तेजेर कितें तरी सरकारान कितें उपाय करूंक जावो तेंचे खातीर सध्या एक म्हणजे भीतीचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा की ह्या भागान गाळाव म्हणटा ते वटेन आनी आमच्या तीर्थबाग म्हणा गांवकारोडा ह्या परिसरान गव्या रेडांचो कळप रातचो तसो दिसाचो भोंवताना दिसता. ताका लागून हे शेती बागायती आनी काजू करणारे लोक आसा हे भयभीत जाल्ले आसा. आनी ताका लागून आमी मागता की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन तशेंच गव्हर्मेंटा कडेन की हेंचो बेगिनात बेगीन बंदोबस्त करचो. गोमंतक टीव्ही खातीर मयेच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें घडलें पळयात. आवाज